Do we think that way? इसके लिए मैं बार बार पूछ रहा, सच बोल रहे क्या, सच बोल रहे क्या? मे बी कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ यीशु चाहे ना, यीशु काफी है. लाइव जा रहा है क्या भाई? लाइव है? अरे बाप रे. गया लाइव पूरा. Praise God. प्रेज गॉड. So I enjoyed my morning session with you. आयज सकाळी म्हणटा तुझें सेशन, बाबाचें सेशन तुज्या सांगाता ताणें I'm एन्जॉय केलें. so sure many people are going through the same. आनी म्हाका खात्री आसा जायते जाणां असल्या परिस्थितींतल्यान आसा म्हूण. And many people have been trying their best to do it. आनी जायते जाणां आमी हर एक जाणां प्रयत्न करता म्हूण अशें. Praise God. प्रेज गॉड. And trying their best, they fail. आनी तांकां अशें दिसता की हांव आमचे पुरा प्रयत्न चालू आसा म्हूण. And that is why Jesus wants to teach us, the Word of God wants to teach us. आनी ताका लागून जेजू आमकां देवाचें उतर शिकोवन अशें आसा There's a battle going on in each one's life. की आमच्या जिवितान झूज हर एक वेळार चालूच आसा. The only way to get victory is not your self-effort. आनी एकूच आमकां वाट आसा आमचे उस्तंगी आमच्या एबिलिटीन आमकां भायर सरूंक हातूंतल्यान जावपाक ना. But by the Spirit of God. पवित्र आत्म्या सांगता आमी हातूंतल्यान झूज मारूंक And how शकता. does this take place? आनी अशें केन्ना घडून येता, अशें केन्ना घडटलें, पवित्र आत्मो आमकां काम करता म्हूण. When we change our thinking. आमचें चिंतप जेन्ना चेंज जातलें तेन्ना पवित्र आत्मो आमच्या जिवितान काम करूंक Because सुरू the जाता. Spirit of God is already in us the day we got baptized in the Holy Spirit. बापाचो पवित्र आत्मो आमच्या भितर ज्या दिसाक आमी जेजूक आमचो सोमिदोनी म्हूण मानून घेता त्या दिसा सावन पवित्र आत्मो आमच्या भितर आसा. The day we receive Jesus as our Lord God and Savior. आनी ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी सोडवणदार म्हूण मानून घेता, It is the Spirit of God. He is the one who sets us free. आनी तो पवित्र आत्मो जावन आसा त्या उद्देशी आमचें जें सतमानप आसा जेजू सोमी सोडवणदार म्हूण त्या दिसा जावन आमची सुटका जाता, आमी फ्री जाता. Hallelujah. हालेलुया. So before the break we learned सकाळच्या टिचिंगांत आमी शिकल्या there is no condemnation. आमकां There is no condemnation for those who are in Christ Jesus. आमकां कंडेमनेशन ना, आमकां वॉट यू कॉल दॅट, गुन्यांवकारी आमी ना अशें आमकां ना जेन्ना आमी जेजू सवय आसा तेन्ना. Praise God. प्रेज गॉड. So please write down, we wanted to write something. The Word of God functions as a mirror. बरोवन दी तांकां. सांगतात तुमी पयलीं बरोवन काडात न्ही. सांगता. The Word of God works as a mirror. देवाचें उतर आमच्या जिवितान एक आरसो कशें काम करून आसा. That reveals our true self. आमचें सत कितें आसा तें आमकां उक्तें करता. That reveals आरसो कशें काम करून आसा. that reveals our true self. आमच्या जिविताचें सत आमकां उक्तें करता. That reveals our true self, especially our flaws. चड करून आमच्यो चुकी, आमचे खंय गुन्यांव जाता ते, weakness, आमची अस्कतकाय and sins, आनी आमची पातकां, showing humanity's inability, आमकां दाखोवन दिता मनशा कुळाची अस्कतकाय आमचे कडेन जायना तें to meet God's standard. To meet God's standard. आमकां देवाच्या स्टँडर्डाक आमकां ते टू मीट गॉड स्टँडर्ड इनएबिलिटी Means to operate like God's. देवा सारक्याचे आमी जिवंक आमकां आमच्या अस्तंगी घडना तें दाखोवन आमकां हें देवाचें उतर दिता. The perfect law of liberty
the perfect law of liberty, that is the gospel, व देवाच्या नियमाचो नियम जो परफेक्ट नियम जावन आसा कायदो जावन आसा तो जावन आसा सुटकेचो आनी ताका आमी शुभ वर्तमान म्हणटा. the perfect law of liberty, that is the gospel, differs because it not only reveals sin, because it not only reveals sin, but also provides the freedom, and power देवाचो through the Holy Spirit. देवाचो वो परफेक्ट नियम जो जावन आसा. Slowly, they are They writing. are writing Konkani also. They are writing Konkani only. Most of them are writing Konkani. Okay. That's why they are waiting on you. But every time my statement would be different. That doesn't matter. They will write on their own. No problem. ओके देवाचो परफेक्ट नियम जो जावन आसा आमचे पातकूच न्हय पूण आमचे ते आमच्या पातक सोदिना दाखयना पण आमकां सुटका दिता आनी पदवी दिता पवित्र आत्म्या सोवे आमकां तुमी बिकम डुअर देवाचे उतर कार्यान घालूंक टू बिकम डुअर देवाचे and correct what the mirror shows. आमकां देवाचें उतर कार्यान घालूंक आमकां शिकयता आनी आमकां आमच्या जिवितान सुदारणी करूंक And correct what the mirror shows, what the law shows. Okay. See, 1 minute. The law shows there are problems inside of me. देवाचे नियम आमकां दाखोवन दिता आमच्या भितर कितें उणेपण उणेपण आसा विकनस आसा What sin we have. आनी कसलें पातक आमच्या भितर आसा हें उतर आमकां दाखोवन दिता And demands us to obey it. आनी आमचे कडल्यान सोदता आमी हें पाळो दिवचें म्हण. But it does not empower us to submit and obey. पूण हो नियम आमकां शक्ती दिना तें पाळूंक फक्त दाखोवन दिता आमच्या भितर पातक आसा म्हूण आनी हो स्टँडर्डान आमी जिवोंक आसा म्हूण पूण आमकां तें पदवी दिना शक्ती दिना हो नियम. But at the same time demands obedience, and if there is no obedience, is quick to punish us and destroy us. हो नियम आमकां दाखोवन दिता आमी हें करूंक आसा हें पाळूंक आसा हो नियम पूण आमकां पदवी शक्ती दिना. बट त्याच वेळान दुसऱ्या वाटेन तो आमकां डिमांड करता हें आमी दवरचें आनी उतर मोडीत जाल्यार आमकां ख्यास्त आसा म्हूण. पनिशमेंट इज ख्यास्त. But the law of liberty, पूण हो सुटकेचो नियम जावन आसा it also reveals to us our weaknesses. वय जो नियम आसा सुटकेचो आमचे विकनस आमचे They अस्कताय have already आमकां written दाखोवन it. I'm दिता explaining. And also reveals to us the things that are pleasing to God and not pleasing to God. आनी हो सुटकेचो नियम जावन आसा आमकां एक आरसो कसो आमकां होय नियम दाखोवन दिता देवाक कितें मानवलें आसता देवाक कितें मानवलें ना तेंय आमकां दाखोवन दिता. But this law of liberty gives us the power, पूण हो the authority, हो the नियम ability to obey God. तो हो सुटकेचो नियम आमकां आमचे चुकीक दाखोवन दिता आमची अस्कतकाय आमकां दाखोवन दिता आनी त्याच परी आमकां शक्ती दिता पदवी दिता हो नियम दवरूंक. And all this it does through the Holy Spirit. आनी हें सगळें हर एक कार्य तो पवित्रात्म्या उद्देशी आमच्या जिवितान करता. So the law shows us our inability. नियम कायदो आमकां आमची अस्कतकाय आमकां दाखोवन दिता. We cannot obey.
आमकां हें पाळूंक जायना. But the law of liberty shows us पूण सुटकेचो जो नियम आसा जो आमी पळयता तो आमकां आमच्यो गुन्यांय दाखोवन दिता. what we weakness, had inability, आमची अस्कतकाय आमकां दाखोवन दिता. now आनी आतां we have the ability of God through the Holy Spirit आनी ह्या सुटकेच्या नियमान आमकां आमकां एबिलिटी आसा, आमकां करूंक जाता तशी शक्ती आसा to put it into practice. हें आमच्या कार्यान घालूंक. Isn't that good? That is why in Christ we have no more condemnation. सो आमी रोमन्स 8:1 आमी पळयता जी कोणी क्रिस्ता सोवे आसा तांकां कंडेमनेशन ना. कितें ते शब्द गुन्यांवकारी आमीक आनीक क्रिस्ता सोवे कोण आसा तांकां ती गुन्यांवकारी आनीक उरूंक ना. There is no punishment. आमकां फरमण ना. Hello, there is no punishment. आमकां फरमण ना. Hello, there is no punishment. क्रिस्ता सोवे आसा तांकां फरमण ना. Hello, there is no punishment. कोणी क्रिस्ता सोवे आसा तांकां Did फरमण you ना. hear that? There is आयकता no तुमी punishment. आयकता तुमी क्रिस्ता सोवे कोण आसा तांकां आनीक फरमण ना, पनिशमेंट ना. But to whom? Is it for all? पूण हें कोणाक? हर एकल्याक. We are all Christians. आमी सगळीं क्रिस्तांव जावन आसा गे. We are all born again. आमी सगळीं परत्यान जल्म जाल्लो आसा गे We आमचो. are all baptized in the Holy Spirit. आमचो सगळ्यांचो बावतीम जालो आसा पवित्र आत्म्या उद्देशी. But yet, we find our lives miserable. हे सगळे आमी क्रिस्तांवूय जावन आसा, परत्यान जल्मय जावन आसा, सगळें बरें आसा. तरी सुद्दां आमच्या जिवितान आमी जायते फावटी पळोवन आसा आमी हारलेलीं आसात. We have different kinds of curses in our life. जायते तरेचे शिराप आमच्या लायफांत आमी पळयतात. The other day, some lady said, I've been redeemed from the curse of the law. त्या दिवसा एक स्त्री आयली आनी म्हणूंक लागली म्हाका क्रायस्ट हॅज रिडीम्ड अस फ्रॉम द कर्स. शिरापांतल्यान क्रिस्तान म्हाका सोडयला म्हण. But in my everyday life, पूण म्हज्या हर एक दिवसा म्हज्या जिवितांत I see so many negative things happening. हांव पळयता जायते नेगेटीव वस्तू नाका जाल्लेल्यो Then the वस्तू म्हज्या question लायफांत. comes, आतां सवाल असो येता has Christ actually redeemed me from the curse? क्रिस्तान खऱ्यांनीच म्हाका शिरापांतले सोडयलां काय? Because the Bible says, कित्याक पवित्र पुस्तक अशें सांगता I'm not under the curse, हांव आनीक शिरापांत उरूंक ना, but I'm under Abraham's blessing. पूण हांव अब्रामाच्या बेसांवा खाला आसा. And God has given me His anointing of the Holy Spirit. आनी देवान म्हाका ताचे मांकणी दिला, अभिषेक दिला पवित्र आत्म्या उद्देशी. But why is it not manifested? पूण आतां कित्याक म्हज्या जिवितान हांव तें पळयना की देवान म्हाका सोडयला म्हूण I've been going शिरापांतल्यान. for retreats after retreats. हांव सगळे रेतिरांक परत्यान परत्यान रेतिरांक चालू वसत आसा. I'm sitting in the chapel and praying. आनी हांव कपेलांत बसून मागणें करता. I'm also praying in tongues for 1 or 2 hours. हांव जिबेचे देणे उलयता 2-3 And वरां. yet, sickness after sickness is following me. आनी तरी पर्यंत म्हज्या लायफांत पुरा दुयेंस जावन आसा. Isn't it frustration? हें आमकां बेजार जावंक कारण न्हय गे. And then you begin to wonder, that person, he came for the first time, he got healed. आनी मागीर आमी चिंतूंक पडटा हो मनीस पयले पावटी आयला आनी ताचें पेकोवणी जालें म्हूण. And I'm coming for the last 5 years. आनी 5 वर्सांतान हांव येता म्हज्या जिवितांत कांय बदलावणी ना. I don't see anything. हांव म्हाका कांय दिश्टी पडना म्हज्या I'm लायफांत. praying. आनी हांव मागणें करून I'm आसा kneeling down, आनी हांव दिमी पडून आसा, studying the Bible, शिकता देवाचें उतर. but it's not happening. पूण म्हज्या जिवितांत कांय बरें जायना. What is the reason? हेजें कारण कितें? HDMI निकाल देना. Hallelujah. हालेलुया. Oh, he's getting instruction from there how to remove the HDMI. पीछे नहीं है, आगे है, आगे है, आजा 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 आगे आजा आजा आगे आजा आगे। ओ एक काम करो, रिमोट को जमीन पे फेंक दे। और चलता नहीं है, फेंक दे यार, पत्थर लेके आके टीवी को मार दे। अरे उसको दिखाना है यार। अरे वो भी बेचारा प्रेशर में आ गया, उसके साथ इधर बाजू वाला भी प्रेशर में है। बाजू वाला क्यों प्रेशर में है? अरे उसको उसको एक मिनट उसको दिखा। हाँ नहीं, ये आता जाता कैसा? और रिमोट पे नहीं है। अभी दीपक तू बोल,
अगर इसने तेरे को दिखाया नहीं, अगले बार भी तू किसको देखेगा? जीसस को देखेगा? तेरा मोबाइल को चलाने के लिए जीसस को देखता है क्या खुद सीखता है? कौन सा बटन का लपड़ा है वो मालूम है? कौन सा बटन दबाने से आता है जाता है तेरे को मालूम है? वॉल्यूम का, वॉल्यूम का तो चलता है. Now in this example, या उदाहरण आम्ही घेऊया. that HDMI came. येथे कॉर्नर HDMI He आयला, came and did it and he went. त्याने ते केले आणि तो आता वसून घ्यायचा. उसको दिखाया नहीं. नेक्स्ट टाइम क्या होएगा? हो, ऊपर कैबिन में देखेगा. नेक्स्ट टाइम वो किसका इंतजार करेगा? उसी का. नेक्स्ट टाइम what will happen when he is facing the same problem? सो दुसरे पावटी आता हे सेम प्रॉब्लेम फाल्याय जाले, सांजेर जाले, तो कोणाक पळयतलो? इफ ही डजंट नो, ताका तो बटन खबर ना जाल्यार He knows something is there in that machine, that remote. ताका खबर आसा ते रिमोटान दामूंक जाय म्हूण, But which one I don't know. बट विच बटन, खंयचो बटन तो नकळो. So who will he look to? तो कोणाक पळयतलो आता? बायले कले घोवाक. But once he shows him, पण आता ताका तो दाखयलो खंयचो रिमोट, खंयचो बटन, तो now will he need to see him? नेक्स्ट टायम ताका आनी गरज आसा वयर पळोवंक. Now the same issue is here. आता हेच प्रॉब्लेम हांगाय आसा. In your life, HDMI is coming here, not on the TV. सो आता हे भावाचें एक्झाम्पल घेवया. HDMI आता टीव्हीचेर ना, पण हांगा अशें माथ्यार आहा. हांगा HDMI येता, C, कपलाच- B, F, W, Y, Z, मुस्तुकाल येता. सो जायते अल्फाबेट्स हांगा माथ्याचेर भावाचे आसा. Different, different issues, correct? डिफरंट प्रॉब्लेम्स. And you also wanted to go. आनी बाबाकूय जाय तें गेल्लें, नाका म्हूण तें आनीक. He doesn't want it, ताका नाका तें, but he doesn't know. बट ताका गुर्त ना. He's trying his best. तो प्रयत्न करीत आसा, Will it go? तें वयतलें. समजता? Okay, I'll give you another example. Somebody told me, I'm not going to take his name because he did not give me the permission to tell. Okay, But I will give you a general example. तुमकां एक उदाहरण दिता. कोणेन बाबाक सांगलां म्हणटा, एक सांगलां कितें, I पूण don't नांव know, I सांगिना. don't know why he doesn't want to share, but let me share. ओके. This brother has got a child. ह्या भावाक भुरगें आसा ल्हान, She goes to the college आनी तें भुरगें कॉलेजीक वता. ल्हान ना, व्हड कॉलेजीक वता. and she has problem to go to the college. आनी ताका प्रॉब्लम आसा कॉलेजीक वचूंक. She has problem in her health, आनी तेजें हेल्थ कितें body. भलायकी बोला. भलायकेन प्रॉब्लम आसा. She has got different kind of pain coming and going in different areas of her body. आनी तरेतरेचे पेन ताच्या कुडीन ती येता आनी वयता आनी ताका कश्ट आसा कुडीन. Anytime it will come, anytime it will trouble her. खंयच्याय वेळार हे कश्ट येता, दुख पिडा येता आनी खंयच्याय वेळार ताका त्रास जाता. So the daughter is depressed. आतां हे भुरगें खूब टेन्शनांत आसा The father doesn't know what to do. आनी ह्या डॅडीक गुंतना आतां कितें करचें. So he comes up with a brilliant idea. आनी तो आतां एक आयडिया घेवन येता I'll fast for 5 days. आनी तो म्हणटा हांव 5 दीस उपास करता. So with lot of trouble he fast for his daughter for 5 days. आनी जायते कश्ट करून ताणें हे 5 डेज फास्टींग केलें, उपास केलो. But inside he's hungry. आनी भितरल्यान ताका जायती भूक आसा. It's trouble, no, when you're doing it with your self-effort. आनी जेन्ना आमी आमच्या अस्तंगी, आमच्या बळान जेन्ना आमी कसलें कार्य करता, आमकां त्रास जावंक आसा, वय ना. Somehow he managed. कशेय भशेन हे 5 दीस ताणें केले. But the baby did not get healed. पूण हे ताच्या दुयेंत कांय चेंजीस ना, पेकोवणी जावना. Then he started taking her to many places. आनी ताणें सुरू केलें ताका जायत्या सुवातींचेर घेवन वचूंक. Different doctors. आनी जायते डिफरंट डॉक्टर्सां कडेन ताका Different व्हेले. आनी जायते टेस्ट केले. Different places for retreat. जायते प्लेसीस रिट्रीटाक गेलो. The daughter is not changing. ह्या दुयेंत ताच्या कांय चेंजीस ना. Can it be possible? अशें जावं घडी येता गे. येस येस. So then he comes, then one of the person from the team goes there and preaches to him. आनी टीम मेंबरांतलो एकलो मनीस ताच्या घरा कडेन वचून ताका टिचींग उतर दिलें देवाचें. The daughter is not yet satisfied. आनी तेजे दुयेक कांय समाधान जावं ना. Then he tells her, आनी आतां तो ताका सांगता,
the father, बापूय अशें take your सांगता daddy, take your daughter to Nelladi. ह्या धुवेक घेवन तूं नल्याडी वच We have got 5 days retreat. 5 दिसांचो रितीर आसा Let her listen to the word of God there. ताका देवाचें उतर थंय आयकोनी 5 दिसांक So she comes for Kannada. आनी ती कन्नडा रितीरांत येता धू She understands Kannada. आनी ताका कन्नडा लँग्वेज येता Then she listens to English 5 days more. आनी ते 5 दीस आनीक एक्स्ट्रा 5 दीस इंग्लिशांत रितीर आयकता Then she listens to Konkani another 5 days. आनी 5 दीस ते कोंकणीनी रितीर आयकता So then he comes, then she brings, then they come home. आनी आतां ती पाटी घरा येता तेन्ना And now she plugs her ears with the teachings day and night. आनी आतां हें दीस आनी रात पाटी आयल्या उपरांत रितीरांच्यान कानान हेडसेट घालून दीस आनी रात उतर आयकूंक सुरू जाता She did not understand which day it was when she got healed. आनी ताका समजून समजून येवना खंयच्या दिसा तें पेकोणी जालें म्हूण ताचें Now she's in love with the word. आनी आतां तें मोगान पडलां देवाच्या उतराच्या She's no longer thinking about the sickness. आनी आतां त्या आनीक दुयेसा बद्दल ताच्या पिडे बद्दल आनीक चिंतिना The teaching changed the daughter. ही शिकवण जावन आसा देवाच्या उतराची ताजें जिवीत बदली केलें ताजें चिंतप The चेंज daughter केलें got healed, चेडूचें पेकोणी जालें धुवेचें पेकोणी जालें but the father got converted. पूण वो बापूय जो आसलेलो वो कन्वर्ट जालो He is saying, all this time I was praying, तो म्हणटा आतां इतलीं वर्सां हांव मागणें करी I was trying my best. हांव जायतो प्रयत्न करी I learned in this whole episode of my daughter आनी आख्खें सगळें म्हज्या धुवेचें सगळें म्हाका समजून आयलें that even though I fasted, she never got healed. हांव 5 दीस हांवें उपास पर्यंत केलो जाल्यार म्हजे धुवेचें पेकोणी जावंक I ना took many places for jump start. जायत्या प्लेसींचेर हांव ताका घेवन गेलो पयलीं सुरवात जावपाक You did not translate it right. वीच वन जम्प स्टार्ट सो जायत्या प्लेसीचेर गेलो म्हणटा आनी हें जम्प स्टार्ट करूंक ही इज टू गो फॉर दॅट रायट What is jump start? टू स्टार्ट परत्यान स्टार्ट Eh? What is jump start? Jump start मुला घाले. हाँ जा गाड़ी jump start मुला घाले. जर्क जुंचे ना ते धक्का start. ते धक्का start. Jump start मुला ते झक्का start. Jump start मुला घाले. कोण गाडी चलयता तांकां विचारचें पडटलें हाँ याची बॅटरी काढून मुझ्या बॅटरीक लावून 12 to 12 24 खन लावून फटकन एक झटका दिला गाडी स्टार्ट होता. से I'll explain. बॅटरी 12 वोल्ट दुसरी बॅटरी 12 वोल्ट हां ते स्टार्टर एकच पाटी झटको दिवून दिला तर ती गाडी स्टार्ट जाता. सो तर 12 24 जाल्ले सगळ्या ठाण स्टार्ट जाता म्हणून मुस्तू कडे गेलो काल्या खातीर जम्प स्टार्ट दिवन. सो ही आतां एग्जाम्पल तुमी समजल्यार जम्प स्टार्ट म्हणटा एक बॅटरी समजुया एक 12 वॉट यू कॉल दॅट 12 वोल्ट. डोंट अंडरस्टँड ओके डोंट फॉरगेट इट यू लीव इट. सो जम्प स्टार्टा खातीर गेलो ओके पण गाडी बरी जावना. सो ही वेंट The vehicle did not get healed. The daughter did not get healed. सो तो गेलो जायत्या प्लेसीचेर जम्प स्टार्ट करूंक गेलो आमी म्हणटा 2 बॅटरी समजुया एक 12 से नो दॅट 12 वॉट्स 12 volts. Yeah. वॉट्साचे 2 बॅटरीज 12 2 जॉयंट करून मागीर ते आनी पावर येता आनी जम्प स्टार्ट जाता तशें करूंक तो गेलो म्हणटा पूण तें जावं नासलें. So then he came for battery charging. सो Nelladi. सो मागीर तो 3 आयलो liters, नल्याडी one after thing, battery charging. सो मागीर तो आयलो बॅटरी चार्ज करूंक नल्याडी आनी तो आयकूंक लागलो 3 रेतीर केले ताणें बॅक टू बॅक आनी आयकल्लें बॅटरी डॉटर केम Then she went home and she put the charging on डॅडी by hearing हियरिंग what she had heard. सो ते धू जेन्ना आयलें देवाचें उतर आयकूंक 3 रेतीर बॅक टू बॅक कंटिन्यू ताणें कन्नडा इंग्लीश कोंकणी तिनी आयकून जेन्ना तें पाटी घरा गेलें तें दीस आनी रात ताणें चार्जिंग सुरू केलें आपणाचें बॅटरी आपल्याचें चिंतप चेंज करून हें उतर आयकूंक लागलें परत्यान When her thinking changed, जेन्ना आमच्या मनशाचें जेन्ना चिंतप चेंज जाता she only did not know when she got healed. ते दुयेक गुंतून केन्ना हांव हील जालें म्हूण The पेकोणी जालें depression म्हूण went. The depression went. ताचें डिप्रेशन जें चिंतप आसलें खोल चिंतप डिप्रेशन आमी म्हणटात तें पर्यंत ताका सोडून गेलें All the sicknesses went. सगळें दुयेंत ताका सोडून गेलें. But one thing, in all this episode, the father learned not to go for jump start anymore, but to go for battery charging. सो हे सगळें जे एपिसोड जालें हें सगळें व्हडलें कार्य जालें एक वस्त जावन आसा वो डॅडी ताजो शिंकलो म्हणटा आनी खंय जम्प स्टार्ट करूंक म्हाका नाका पूण जाय जाल्यार हांव बॅटरी चार्ज करूंक हांवें वयचें.
So now his batteries are always charged. आणि आता त्यांची बॅटरी एव्हरीडे चार्ज असता. What is he doing every day? आता तो एव्हरीडे कालें करता, Listening to the word. लिसनिंग टू देवाचे उतार So ऐकता. when he's listening to the word, So जेन्ना is he walking after in the spirit or still walking jump start? सो आता आमी आमचे जेन्ना चिंता बदलता देवाच्या उतरान आनी कार्य हर एक दीस आमचे चालू आसता, आमी कुडींत जियेता वो आमी आत्म्यान जिवंक सुरू जाता. So how many people in the church or in the retreat come for jump start? हां, कितलीं जाणां आमी जेन्ना रेतीरेक येता आमी जम्प स्टार्ट करूंक येता ओ आमी चिंता करून येता काय आमी बॅटरी चार्ज करूंक येता ओ जम्प स्टार्ट करूंक. कितलीं जाणां आमी जम्प स्टार्ट करूंक येता. पयले स्टार्टींग फर्स्ट टायम वेन वी कम आय थिंक वी कम फॉर दॅट ओनली. Everybody comes for jump start. That's not a problem. या But after getting the jump start, how many of them are coming for battery charging? सो आतां आमी पयले पावट जेन्ना आमी येता आमकां आमचे जम्प स्टार्ट जाय म्हूण आमी अशें चिंता करून येता, पूण आतां जेन्ना उतर आयकल्या उपरांत आमी आतां कितले पाटी आमी जम्प स्टार्ट न्हय पूण आमी बॅटरी चार्ज करूंक येतात. Correct? Brother, correct? I will remember you. म्हाका Because when I come next month, I will see you totally change if you only do what you learned today. सो हांव तुका मेळटलो हर एक म्हयन्यान म्हणटा नेक्स्ट टायम जेन्ना तूं भाव येतलो हांव पळयतलो ताचें लायफ आतां देवाचें उतर जें ताणें आयकलां इतलो दीस तें आयकून जें सत जगान गेलां हें लायफ त्या सता प्रमाणे आमचें चेंज जावंक आसा म्हूण. Remember my example of catheter? Can't sit for 10 minutes? पापाचें उदाहरण तो म्हणटा ह्या भावाक तूं उगडास दर जें कॅथेड्रल घातलेलें युरिनाचें आनी मूव जावंक पासून ताका कश्ट जाताले. But when I got delighted in the word of God, जेन्ना देवाच्या उतरान जेन्ना हांव रिगून रावलो, डिलायट करून रावलो, संतोष भरीत जावन रावलो all that was there, I don't know where it disappeared. आनी म्हजे हर एक प्रॉब्लेम खंय गेले म्हाका गुत पासून ना. आय डोंट इवन नो. I did not try to get healed. हांवें इल्लें पर्यंत प्रयत्न करूंक ना पेकोवणी जावची म्हूण म्हाका. I only changed my mind on the word, हां, एकूच वस्त हांवें अशें केलें, म्हजें मन हांवें देवाच्या उतरा प्रमाणे बदली केलें and the word healed me. आनी देवाच्या उतरान म्हजी पेकोवणी केली. Therefore, only those who walk after the Spirit, जी कोण आत्म्यान चलता there's no more condemnation. तांकां आनीक गुन्यांवकारी ती आनीक ना. Every one of us seated here who believe in Jesus आमी हर एक हांगासर बसून आसा ती सगळी जेजूक सत मानता. are baptized in the Holy Spirit. तुमी पवित्र आत्म्या सवय तुमचो बावतिस्म जाला. The Spirit of God is in you. देवाचो आत्मो तुमच्या भितर आसा. The ability to manifest is in you. तें बळ तुमच्या भितर आसा. तुमच्या उद्देशी हें मॅनिफेस्ट घडून येवंक. The power to operate and manifest beyond your thinking, beyond your asking is in you. आमचें चिंतना भायलें आमी जें कितें मागता, आमी जें कितें आमचो डिजायर आवंडो दवरता ताच्या उंचल्यान वर्त्यान ताच्या वर्त्यान आमी जें आमी चिंता ताच्या वर्त्यान शक्ती आमच्या भितर देवान दिल्ली The आसा. only question is, सवाल एकूच जावन आसा, how long can you maintain your abiding with Jesus? एकूच सवाल जावन आसा. आतां सगळे आमी बावतीम जाला, जेजूस आमच्या भितर आसा, आत्मो देवाची शक्ती आत्म्या सवे आमच्या भितर आसा. आतां एकूच सवाल आसा, कितलो वेळ पर्यंत ऑर हाव लॉंग, कितलो वेळ पर्यंत आमी देवा सवे आत्म्या सवे जेजू सवे रिगोन रावतात, एकवटान रावतात. Because when the pressure comes, जेन्ना आमचेर प्रेशर येता, दबाव येता, that pressure is come only to get you disconnected. जेन्ना आमचेर एक दबाव येता, प्रेशर येता, हो एकूच कारणां लागून येता की आमी जेजू सवे कुशीन सोरची म्हूण. But if you understand this truth, पूण तुमकां तर हें सत कळून येता, then you are only saying, I will keep my mind, my thinking on God's word, and that's all I have to do. The rest is done by the Spirit of God. सो जेन्ना आमचेर प्रेशर येता, दबाव येता, आमी एकूच सत जाणा जावंक जाय आनी आमचें चिंतप देवाच्या उतरां बरी आसूंक जाय. जेन्ना हें उतर आमचें चिंतप देवाच्या उतरां बरी आसत, आतां जेन्ना हो प्रेशर येता आमच्या भितर, आमी जेन्ना आत्म्यान चलता, कसलोय दबाव आयलो जाल्यार आतां आमी आमच्या बळान कांय करिना. हर एक प्रेशर आमच्या जिवितान लायफान जेन्ना येता, आमच्या बळान आतां आमी कांय करिना. हो देवाचो आत्मो जो आमच्या भितर आसा तो आमकां बळ दिता त्या सिट्युएशनांसान भायर सरूंक. This victory is effortless. हें जैतिवनपण जावन आसा आमकां आमच्या एफर्टलेस, आमचे कश्ट नासतना. इट्स एफर्टलेस. This victory is supernatural. हें जैतिवनपण जावन आसा एक अलौकीक आमकां. This victory is through the anointing of the Holy Spirit. हें जावन आसा पवित्र आत्म्याच्या अभिषेकता वरी. The result is always supernatural. आनी हेजो परिणाम एवरी टायम सदांच अलौकीक आसतलो. Now look at the next line. दुसरी ओळ आमी पळोवया. For the law
हो नियम जावन आसा For the law. हो एक नियम हांगासर आमी पळयता For the law. Hey, for the law. हो नियम जावन आसा हांगासर ह्या वळींत आमी पळयता Law is a principle. हो नियम जावन आसा एक एक कायदो एक प्रिंसिपल Anyone who gets involved, कोणीय पर्यंत तातूंत इन्वॉल्व जाता मेतेर जाता भितर सरता the result is always the same. परिणाम सदांच सेम आसतलो एवरी टायम This law हो जो नियम आमी हांगासर पळयता सेकंड वळीन was not active हो कार्यांत ना when God created the world. जेन्ना देवान संवसार घडला तेन्ना हो जो लो हांगासर आमी पळयता पयले वळीन तो एक्टीव नासलो कार्यांत नासलो There was only good, 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 good when God created and He said, it is good. सो जेन्ना देवान संवसार रचलेलो तेन्ना कांय सगळे हर एक बरें आसलें गूड गूड सगळें बरें आसलें म्हणटा Everything that God had imagined, He gave that ability to man to bring it to manifestation, and that man's name is Adam. सो देवान जें कितें कल्पना केल्लें चिंतप केल्लें ताची चिंतना जी आसलेली हें सगळें कार्यान घडोवन हाडूंक हे सगळी पदवी ताणें मनशाक दिल्ली Adam has this power, this ability to bring the goodness of God from heaven to earth into manifestation. That authority has been given to Adam. आनी ही पदवी देवान आदवांक दिल्ली पयल्या मनशाक दिल्ली जें कितें हर एक तेजो डिजायर आसा कितें ताका पळोवंक जाय ताणें फक्त तें चिंतप करून तीच पदवी मनशाक दिल्ली जें कितें सर्गांत आसा तें संवसारान घडोवन हाडूंक God created the garden, देवान ही बाग तयार केल्ली गार्डन and in that garden was everything. आनी त्या गार्डनान सगळें असलें But there was no man to till the garden and keep it. आनी मनीस नासलो त्या गार्डनांत रावूंक आनी टू कीप इट To keep it, to protect it. आनी तें सांबाळ करूंक मनीस नासलो So man is not producing anything new. सो मनीस आतां कांय नव्यान कांय तयार करिना It has already been created by God. सगळें देवान सुरवातेकूच तयार केल्लें आसा And what God has created, He is only cultivating to bring it to manifestation. आनी आतां मनीस नव्यान कांय तयार करिना जें कितें देवान तयार केल्लें आसा तें तो कल्टिवेट करता परत्यान पूण For example- नव्यान तयार करिना उदाहरण For like example, let me give an example. उदाहरण दिता Do you remember when we were watching TV in the old black and white TVs? आमकां उगडासाक आसा आमी पयलीं आदल्या काळार टीव्ही ब्लॅक एंड व्हायट टीव्ही पळयताली And when the antenna would move, the face would go. आनी घराचे ते एंटिना आसताले आनी ते एंटिना तर मातशें लेफ्ट रायट हल्लें जाल्यार ते टीव्हीचे पिक्चर आमकां कांद अशें ओडलेले तोंड अशें ओडलेले कांय Do you क्लियर remember? Do नासले you remember? Then one fellow will be on the terrace. आनी एकलो घरांतलो मनीस टेरेसार आसतलो वयर And he'll नळ्यांचेर Gude, 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 gude. Do you remember that? उगडास आसा आमकां हें कार्य ओल्ड टायम्स Now my question is, तुमकां सवाल आसा during the time, त्या वेळार in these waves, in this frequency, can you see any video or any picture? सो तुमकां हांगासर कांय पिक्चर जावं कितें अशें पिक्चरां दिसती पडटा No. But those rays or waves are carrying that. पूण आतां जे हे सावंडाचे वेव्स जे ल्हारां म्हणटात आमी हे सावंडाचे जे वेव्स आसा ते ट्रॅवल जाता पास जाता The radio channel, FM channel waves are also here. सो FM चॅनल जे पर्यंत आसले ताचे वेव्स जे आसताले तें आसा Your mobile network channels are also there. आमच्या मोबायलाचे नेटवर्क पर्यंत सेम वेन आसा Can you feel it? आमकां तें फील जाता दिसता गे Can you see it? आमकां दिसता So did Waves. man discover those waves? सो मनशान हाचो सोद काडलो Did man manufacture those waves? आतां हे वेव्स मनशान तयार केल्ले No. मनशान केला हे It was there from the foundation of the earth. हे सुरवातेक तावन संवसाराचे बुनयादी पयल्यातावन सुरवातेक सान हे आसा But man was given the ability मनशाक पदवी दिला that he found it and brought it into manifestation. सो हे सुरवातेक तावन आसा मनशान हे तयार करूंक ना जे वेव्स आमकां सावंडाचे वेव्स कसले मोबायलाचे नेटवर्काचे वेव्स आमकां दोळ्याक दिश्टी पडना दिसता आमकां ना पूण आमकां दिसना पर्यंत पूण हे आसा म्हूण आमकां कशें कळटा हे मोबायल चलता सो हे सुरवातेक तावन आसा हे मनशान तयार करूं ना पूण हे सुरवातेक तावन आसा पूण मनशान ताची सोद काडली Do you remember that time? Phone. Taka 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 cut. Taka 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 taka. Do you remember those days? ते आदले फोन जे रिंग जे गुणापाचे आसताले ते रिंग And डायल that- डायल And such a big phone. आनी फोनय बरो व्हडलो Correct? Then came pager.
Picture. She मागीर doesn't तें- know picture. You are not born. I don't know that one. Before the mobile picture came. Okay, you all understood, no? Okay. That's the land. Picture is then came the mobile. मागीर मोबायल आयले बट स्टेप बाय स्टेप Then came the video. मागीर व्हिडिओ आयलो आमकां कॅमेरा फोन Now every time new things are coming. हर एक वेळार आतां न्यू न्यू इन्व्हेंट जायत आसा So is man creating it or is bringing into manifestation what is already there? सो आतां हे सगळे न्यू न्यू येता हे मनशान ते सुरवातेक जावन तयार केला ओ तो फक्त आतां इन्व्हेंट करून सोद काण न्यू न्यू घेवन येता मुखार Who has कशें? this ability? ही This पदवी- ability God has given to man. ही पदवी खंयच्यान आयली ही सोद काडपाची पदवी देवान मनशाक दिली आनी मनीस ते आतां इन्व्हेंट करीत आसा So when God created man, that time this was absent. सो जेन्ना देवान मनशाक तयार केल्लो वो स्पिरीट The Spirit of God is there. But Spirit of life in Christ Jesus was absent. सो हे जे पयली लायन आमी पळयता फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरीट ऑफ लायफ इन क्रायस्ट जीसस हे सुरवातेक जेन्ना देवान मनशाक रचलेलो तेन्ना हे वर्ल्ड हे उतर हे लायफ इन क्रायस्ट नासले ओन्ली पवित्र आत्मो आसलो स्पिरीट आसलो द लॉ ऑफ लायफ इन क्रायस्ट वॉज नॉट डे क्रिस्ता सोवें जिवीत त्या वेळार नासलें But the Bible also says पूण उतर आमकां अशें Jesus सांगता was crucified right from the beginning of the world. पूण देवाचें उतर आमकां अशेंय सांगता सुरवातेक बिफोर द फावंडेशन बुनयाद संवसाराची बुनयाद जावच्या आदींच जेजू खुर्सार मोडण्याचे देवाचो प्लॅन सुरवातेक जावन तयार आसलो Hallelujah. हालेलुया So when man disobeyed God, आता जेन्ना देवान देवाचे मनशान जेन्ना देवाचें उतर मोडलें this law was activated by Adam. आता जेन्ना मनशान देवाचें उतर जेन्ना मोडलें तेन्ना वो नियम हो कायदो जावन आसा तयार जालो आनी एक्टिवेट जालो कार्यांत आयलो आनी तो कायदो जावन आसा पातक आनी मरण Who brought it into activation? हे कोण घेवन आयलो कार्यांत वो कायदो मरणाचो आनी पातकाचो Adam. So every time we disobey, जितले पावट्यान आतां एवरी टायम दर एक वेळार जेन्ना आमी देवाचें उतर मोडटा the law of sin and death is activated by our disobedience. सो हर एक वेळार आतां आमी जेन्ना देवाचें उतर मोडटा वो नियम कायदो जावन आसा मरणाचो आनी पातकाचो वो एक्टिवेट जाता आमच्या लायफान आमी उतर मोडटा त्या कारणाक लागून God never created sickness, देवान केन्ना दुयेंस क्रिएट करूंक नासलें but disobedience of Adam brought sickness into this world. देवान सुरवातेक केन्ना दुयेंत पिडा मनशाक करूं नासली पूण देवाचें उतर मनशान मोडलां तेन्ना हें दुयेंस मनशाक पिडा मनशाक आयली God never created death, देवान but it was Adam's disobedience that brought forth death. देवान केन्ना मरण मनशाक दिवंक नासलें मरण केन्ना तयार मनशाक करूं नासलें बिकॉज आदामाच्या उतर मोडण्याक लागून डिसओबिडियन्स जेन्ना उतर देवाचें मोडलें तेन्ना हो लॉ एक्टिवेट जालो मरणाचो God never created curse for man. देवान It केन्ना was man's disobedience that gave man the ability to curse himself and destroy himself. देवान श्राप म्हणटा तो केन्ना तयार करूंक नासलो सुरवातेक पूण जेन्ना मनशान आदामान जेन्ना देवाचें उतर मोडलें आनी हे उतर मोडल्याक लागून मनशा उदेशी हो श्राप जावन आसा मनशाचेर देवून आयलो So before Jesus could come, सो जेजू येवच्या आदीं from the time of Adam's disobedience, तो वेळ आसलो जेन्ना आदामान देवाचें उतर मोडलेलें this law has been active in humanity, destroying the whole humanity. सो जेजू येवच्या आदीं जेन्ना मनशान देवाचें उतर समजता न्ही तुमकां ही कोंकणी समजना प्लीज विचारा हें व्हेरी इम्पॉर्टंट आमकां जाणा जावंक नाल्यार हर एक दीस आमी म्हणटले आमचेर शिराप आसा प्रेज गॉड समजना प्लीज आस्क ओके जेन्ना देवान सुरवात जेजू येवच्या आदीं मनशाचें उतर मोडण्याक लागून मनशाचे चुकीक लागून उतर देवाचें मोडला म्हूण हो दुसरो नियम जो आमी पळयता लॉ ऑफ सीन एंड डेथ वो कार्यांत आयलो एक्टीव जावन आयलो मनशाच्या लायफान जेजू येवच्या आदीं So Jesus came to destroy that law and replace that law with his life.
सो आतां जेजू आयलो आनी जेजूचे येवचें कारण जावन आसा जेजू येवन तो लॉ जो मनशान उतर मोडण्याक लागून जो एक्टिवेट करून हाडलेलो जो जावन आसा मरण आनी पातक तो नियमाचो नाश करूंक जेजू आतां आयलो आनी आपलें जिवीत आमकां दिवन ताणें नवो लॉ आमकां दिलो नियम तो जावन आसा द लॉ ऑफ द स्पिरीट ऑफ लायफ इन क्रायस्ट. So right now, आतां ह्या वेळार ह्या घडये there are two laws. दोन नियम आमी पळयतात. But a person cannot operate two laws at the same time. सो आतां आमी ह्या घडये ह्या वेळार आमी पळयता दोन नियम आसा आनी एक मनीस एट अ टायम एका वेळार दोन नियमांत इनवॉल्व जावन रावूंक जायना एका टायमार. Either he will activate the law of life or the law of sin and death, but he cannot operate both together. ओके सो आतां मनीस जेन्ना हे दोन नियम आमी पळयता जिविताचे आनी मरणाचे मनीस एका वेळार एकाच नियमान रावूंक जाता एका वेळार दोन नियमांनी आमी रावूंक जायना कितें तें एक आमी मरणाच्या आनी पातकाच्या नियमान रावूंक जाता त्या एका वेळार ना जाल्यार अदरवायज ऑन दी अदर हँड सायड वी कॅन बी इन द आमी ते जिवीत क्रिस्ताचोवें जें जिवीत आसा त्या नियमान रावूंक जाता सो खंयच्याय एका वेळार एक नियम एका वेळार. प्रेज गॉड. Now taking this brother's example, आता आमी ह्या भावाचें उदाहरण घेवया. what he is talking and what he is experiencing, तो कितें उलयतालो आनी कितें ताणें अनुभव केला was his mind on, even though he was praying, he was doing everything, was his mind on the spirit or was his mind on the situation that is all around him? सो आतां आमी सकाळच्या क्लासांत आमी पळयलां भावाचे आमी टेस्टमनी आयकला ताचे अनुभव आमी आयकला सो जेन्ना आमी ताचो अनुभव आयकला आतां आमकां समजून कशें आमी समजून घेवचें आतां त्या वेळार तो मागणें करी ताचे उतरांतल्यान मागणें आसलें सगळें आसलें पूण त्या वेळार ताचें मायंड ताचें चिंतप आत्म्याच्या देवाच्या उतराचेर आत्म्यांत आसलें काय ताचे परिस्थिती ताचें सिट्युएशन आसा ताचेर आसलें. आयकोन ना तुमी? He is saying situation. सिट्युएशन परिस्थिती. So even though he is praying, but his mind is on the situation which is negative, he has activated the law of sin and death. So when sin and death is active, then the spirit of life in Christ Jesus is deactivated. हालेलुया. सो आतां आमी पळयना ताचें उदाहरण तो मागणें करी सगळें हर एक वस्त करी पूण ताचें ध्यान मन खंय आसलें ताचें चिंतप ताचें मन खंय आसलें सिट्युएशनाचेर. सो आमचें जेन्ना ध्यान मन आमच्या सिट्युएशनाचेर आसा आमी देवाच्या उतारी उलयता एट द सेम टायम आमी सिट्युएशनाचेर तर आमचें मन ध्यान आसा आमच्या लायफान एक तो नियम एक्टिवेट आसा तो नियम जावन आसा तो कायदो जावन आसा पदकाचो आनी मरणाचो. हालेलुया. आर यू अंडरस्टँडींग? समजता? So now ask a question to yourself. आतां आमी आमकांच एक सवाल करया. Throughout the day, which law is active in your life? पुरा फूल डेयांतल्यान आख्या दिवसांतल्यान आमी कसलो नियम आमच्या लायफान एक्टिवेट जावन आसता? खंयचो नियम? Now that brother सवाल whose आमकां. daughter had a problem, आतां आमी हे जे टेस्टमनी पळयला ते भावाची ताचे धुवेक प्रॉब्लेम आसले 3 retreats one after another, 3 रेतीर ताणें केले बॅक टू बॅक and after going home, listening to the teachings over and over again. आनी आतां घरा पाटी गेल्या उपरांत ती परतेन ते टिचींग आयकूंक लागली. Now, has this girl created an atmosphere of the spirit of life in Christ Jesus? आतां आमी समजून घेवया आतां ते 3 रेतीर एका फाटल्यान एक रेतीर आयकून जेन्ना ते घरा पाटी गेले आतां ते दीस आनी रात देवाचें उतर आयकून आसा ताचें चिंतप बदलून आसा. आतां ताणें एक ताज्या सरभोंवती एक वातावरण ताणें तयार करून हाडलें आनी तें वातावरण जावन आसा त्या नियमाचें जो नियम जावन आसा आत्म्याचो आनी तो नियम जावन आसा आत्म्याचो आनी तें जिवीत क्रिस्ताचोवें. Are you understanding? समजता? So, is it possible for all of us to activate this law? सो आमकां घडून येवं येता काय आमच्या लायफान इज इट पॉसिबल आसा आमकां आमी आमच्या लायफान तो पयलो लॉ जो लॉ जावन आसा आत्म्याचो द लॉ ऑफ द स्पिरीट ऑफ लायफ इन क्रायस्ट जीजस वो लॉ नियम जावन आसा जिवीत क्रिस्ताचोवें आमकां आमच्या जिवितान वो घडून हाडूंक आमकां पॉसिबल आसा? This is not the Yes or law. no? This is not the law of Moses. वो मोजेसाचो नियम न्हय. Moses' law shows you your mistakes. मोजेसाचो नियम आमकां आमच्यो चुकी दाखयता. This law not only shows you the mistakes, but he also shows you the correction and the power that you need to make the correction.
हालेलुया. सो हो जो आमी नियम कायदो आमी पळयता मोजेसाच्या कायद्या परी न्हय, कित्याक मोजेसाचो कायदो आमकां आमच्यो चुकी दाखयता, पूण आमकां तातूंत पदवी ना ते चुकींतल्यान कशें भायर सरचें. पूण हो लॉ जो क्रिस्ताचो जावन आसा, क्रिस्ताचो जिविताचो लॉ कायदो नियम जावन आसा, हो आमकां चुकीय दाखयता, आमकां करेक्शनूय करूंक दाखयता, आनी ऑन टॉप ऑफ दॅट आमकां पदवी दिता, बॉल दिता आमच्या जिवितान करेक्शन करून हे नियम जे जेजून आमकां दिला तो आमकां पाळूंक. Let's take an example. उदाहरण घेवया. There are some of you staying here from the last 3 days. उदाहरण घेवया. जावंक पुरो तुमी हांगा कांय जाणां अशीं आसा 3 दीस वसान तुमी हांगासर रावतात. Correct? Might be before you came, you were burdened with lot of thoughts, negative thoughts. ओके, समजुया तुमी आतां 3 दिवसांतल्यान हांगा रावता. तो दीस पयल्याच दिसा तुमी ट्युजडे जेन्ना आयल्या, जावं पुरो तुमी जायते वजें भार घेवन आयल्या तुमच्या तकलेर. Might be you had some sleepless nights. जावंक पुरो तुमकां न्हिदी पडूं ना रातभर. Might be you had some negative situations all around you. आनी जावं पुरो तुमच्या सरभोंवती वातावरण नेगेटीव आसा सगळें तुमच्या There's सरभोंवती. no joy, there's no hope. तुमकां आनंद ना, संतोष ना, कांय ना, भरवोसोय ना, समजुया. But as you are sitting here, पूण आतां जेन्ना तुमी हांगासर बसून 3 दिवसान Nobody उतर prayed आयकता, over you. तुमचेर कोणें हात दवरून मागणें करूं ना, समजुया. nobody counseled you. कोणें तुमचें कावन्सिलींगय करूं ना. You only paid attention to the word. तुमी एकही खाली काम केलें तें जावन आसा देवाचें उतर आयकूंक. You paid attention. तुमी ध्यान दिवन देवाचें उतर आयकलें. When you paid attention, which spirit got activated? आतां तुमी जेन्ना ध्यान दिवन देवाचें ध्यान मन दिवन देवाचें उतर आयकता, खंयचो आत्मो एक्टिवेट जाता, कार्यांत येता. The law of the spirit of life in Christ Jesus. So what happened to the law of sin and death that you came in with? आनी त्या नियमाचें कितें जाता, जें तूं नियम घेवन आयिल्लो, जो जावन आसा खंती हुस्के, आनी तो जावन आसा पातक आनी मरण आमचेर घेवन येता तसलो नियम. What happened to that law? त्या नियमाचें कितें जालें? Did you cast it out? तुमी त्या नियमांक भायर घाला? Did you talk to it? तुमी ताचे लागीं उलयल्यात? कांय करूं ना. You did not even know it was active. तुमकां गुतूपर्यंत ना तो तुमच्या भितर एक्टीव आसा म्हूण तुमी फक्त वजें घेवन आसा. But only the symptoms were there. तुमकां सिमटम्स भायल्यान निशाणी दिसून आसा सिमटम्स. Now in 3 days, why is there such a big change in you? आनी आतां तुमी पळया 3 दीस जाले तुमच्या भितर कितलो चेंजीस जाला. Why is there change in you? हे चेंज कितें आयले? I never prayed over you. हांवें तुमचेर मागणें करूं ना हात दवरून. I only preached the word. हांवें फक्त तुमकां देवाचें उतर प्रिचींग दिलें, You उतर heard the दिलें. word. तुमी आयकलां ध्यान दिवन तें You उतर. paid attention to the word. तुमी ध्यान दिलें, चित्त दिलें, मन दिलें त्या It उतराक. is you who activated the law of spirit of life in Christ Jesus. आतां तूं जेन्ना ध्यान दिवन देवाचें उतर आयकता आनी मन ध्यान दिवन लक्ष दिता त्या उतराक तुजें एटेन्शन दिता, आतां तुवें तो लॉ एक्टिवेट केला तुज्या भितर, आनी तो लॉ जावन आसा आत्म्याचो, द लॉ ऑफ द स्पिरीट ऑफ लायफ. हे हो लॉ जावन आसा क्रिस्ताच्या जिविताचो तुज्या लायफान तुवें बाय युअर सेल्फ तुवें एक्टिवेट केला. So when this law is active, आनी आतां हो जेन्ना लॉ कार्यांत आसा, एक्टीव आसा, what happens to all the agenda of Satan? आनी सैतानाचे सगळे जे चिंतप आसा, मांडणी आसा तुजे सवय, ताचें कितें जाता? नाश जाता. Now is it easy? आतां हें आमकां इजी आसा, सोंपें आसा न्ही? Brother, is it easy? Just, is it easy now? Or is it still difficult? Yeah, you're feeling sleepy, no problem. It's okay. But is it easy now when you understand how to activate it? Not easy? Okay. Sitting here and listening, just sitting and listening, is it difficult? First you do only that much. सो आतां सवाल अशें आसा, बसून आमी उतर हांगा बसून आयकूंक उतर आमकां कठीण आसा, डिफिकल्ट आसा? इज इट डिफिकल्ट? There's 2 things. दोन वस्तू. You are listening to this word with your ears open. आनी आतां अशें आसा, तूं देवाचें उतर तुजें कान उक्ते दवरून तूं उतर आयकता. Second is, you hear the same word with your ears closed with the earphones. आनी हेंच उतर तूं आतां हेडसेट घालून तूं देवाचें उतर आयकूंक तूं आतां सोदताय, पूण हेडसेट आसा. What is the difference between the two? हाजो डिफरन्स कितें आसा? एक तूं आयकता कान उक्ते दवरून, एक तूं आयकता हेडसेट घालून. तुझ्या कानाक गेल्लें, if I am talking to you, can you hear me? If you find it difficult, buy some
earphones, plug it to your mobile, and plug it into your ears, and keep on listening. Even if you're going to sleep, sleep with those. No problem. You just see within 24 hours what happens. प्रेज गॉड समजले आता बाबाचें उदाहरण आमी जेन्ना घेतलां आतां कान उक्ते आसा आनी तूं देवाचें उतर आयकता आतां तुका इजी आयकोंक बाबा म्हणटा वय पूण आतां तूं हेडसेट घालून आतां पापा उलयतना तूं आयकता तो म्हणटा ना पूण तेंच उतर तूं हेडसेट घालून तूं उतर तर आयकता आनी दीस आनी रात तूं तें उतर आयकता आतां आमचें लायफ चेंज जावंक आसा गी ना Because when I'm putting a earphone, this is going. Can you see how much she trusts me? Can you see how much she trusts me? She's thinking I'm going to poke her. नो आई नो यू विल नॉट डू दैट So it goes right inside, and she cannot obstruct it because it's going by force. So there are certain things. Acha, don't feel bad. You went to the toilet, and the dirt is there, and you're taking a mug and putting it. How many mugs of water will you require to get the dirt out? सो उदाहरण तुमकां दिता तुमी डोंट फील बॅड म्हणलां पण उदाहरण तुमकां दिता आतां तुमी टॉयलेटान गेले आनी तुमकां थंय टॉयलेटान डर्टी दिसलें तूं आतां Dirt दिसलें नाही, तुवें dirty केलें. आतां तुवें केलें Okay, you did your work. ओके Now that one is saying, that one is floating on top. That shit is floating on top. Okay. Now you take one mug of water and you put it there. How many mugs of water will you require to get the dirt out? 10 ne, 20 ne, 30 ne, that aisa. Because it requires force. It requires force. It requires flush. That's exactly what you need to get the law of sin and death out of you by plugging your ears with the word of God. प्रेज गॉड That she will not translate. ते dirty असा. पण त्यांचं use करता. Imagine you're going to the toilet, there's a bucket of water, flush is not working. How difficult it is to put one mug. That one is saying, I'm not going, do what you want. bucket and put No. If you are going through mug of water, that is saying, do what you want, I'm not going. After putting one mug, he's saying, I'm here. After 5 mugs, again he's saying, I'm here. Is it right or wrong? yes God gives me examples which are very, very unique, very, very different. But I understand those examples. And then he says, if you want to get it out, do it by force. I'll translate. समजले आमकां हें एग्जाम्पल दे सेड येस सो आमकां देवाचे आमच्या लायफान जायते प्रॉब्लम आसा जायते चिंतना आसा आमी तें स्लोली मातशें करून तर आमी चिंता हें वसूंक हें जावचें ना आमकां कंटिन्युअस जाय फोर्सान तें बाय फोर्सान हें उतर देवाचें उतर आमच्या कानार आमकां जाय सो जेन्ना हेडसेट घालून आसा आनी आतां हांव कितें उलयता तें आयकूंक येना कित्याक समथींग इज ब्लॉकिंग येस आतां हेंच तो देवाचें उतर तें हेडसेटान तन आयकता डे एंड नायट हें उतर ताच्या लायफान मनशाच्या लायफान फोर्सान येता आनी फोर्सान जेन्ना येता तेन्ना वो लॉ जो आसा आमी पळयता फर्स्ट लायन द लॉ ऑफ द स्पिरीट ऑफ लायफ इन क्रायस्ट जिजस हो नियम जावन आसा क्रिस्ताचे जिविताचो आमच्या जिवितान घडोवन येता जेन्ना तूं देवाचें उतर बाय फोर्स कंटिन्युअसली ऑल द टायम तूं आयकता प्रेज गॉड So please write down. The law of the Spirit of life in Christ Jesus does not refer to the law of Moses. हें आत्म्याचें जिवीत जें आसा क्रिस्ताचोवें हें मोजेसाच्या नियमाक सर जायना It is a powerful, controlling, principle that influences like the law of gravity. I'm saying it in my own words, okay? ओके You also say it in your own words. Why are you not writing, Baba?
Why are you not writing? Okay. Sorry. You are writing, no? What did you write? Law of the spirit of life. Did you translate for them? No, the last line. This I translated, the other one, the next part. This law of the spirit of life is powerful. वो जो नियम जावन आसा वो शक्तीचो कंट्रोलिंग Controlling हा काल सांगतात नियंत्रण नियंत्रण कंट्रोलिंग प्रिंसिपल नियम तत्व नियंत्रण तत्व शक्तीचो पॉवरफुल it has power to influence. Like the law of gravity. What do you say for law of gravity? चलो कोंकणी इसका गेल ने कोंकणी हेलो लॉ ऑफ ग्रेविटी लॉर्ड ऑफ कभी सुना है नहीं कभी नहीं सुना तो सांगतात तिथले बरे या गुरुत्वाकर्षण बरे या कायदो नियम लॉ प्रिंसिपल ग्रॅव्हिटी ग्रॅव्हिटी न्यूटन्स लॉ तशें लॉ ऑफ ग्रॅव्हिटी वय ग्रॅव्हिटी म्हळ्यार गुरुत्वाकर्षण ते कोंकणी नाही ते कोंकणीन वर्ड्स ना Okay, yaar, whatever is there, you understand. This is all on understanding only. डेमो आप देतो लॉ ऑफ ग्रेविटी And law of gravity ते सांगतात डेमो दाखयता. कोण वजन चढ हांव केलं तें? Whose weight is more, me or her? वजन कोणाचे चड आसा म्हजे वा पापाचे मुझे. So she will be floating, I will be going down. So let's try. हमारा हस्बैंड पीछे ऊपर से देखते नहीं हैं नहीं कुछ नहीं है इसलिए मैं देखती भी नहीं हूँ मुझे मालूम है कुछ नहीं है क्योंकि उसको मेरे पे भरोसा तेरे पर नहीं है. Praise God. Praise God. Now, if the law of gravity is applicable to everyone, आता जो ग्रेविटीचो जो लॉ आसा तो आमकां सगल्यांक सेम तरेन काम करता correct? Correct? Then how is the plane flying? लॉ ऑफ ग्रेविटी जे आमी म्हणटा कितें कितें आमी जे वस्त How did घेता you come लायट here? आसूं Two-wheeler? वजन आसूं ते सकयल वयता तेका म्हणटा आमी लॉ ऑफ ग्रेविटी आतां हें लॉ ऑफ ग्रेविटी सगळें तर सकयल घेवन आसा जाल्यार प्लेन कशें वयर वयता प्लेन कशें वयर वयता तें हेवी आसा न्ही आं वारें घेवन वयता वयर म्हाका So there is another law which is more powerful than the law of gravity. सो जेन्ना हें आमी प्लेनाचें उदाहरण आमी घेता तेन्ना वीसी आमी पळयता हें प्लेन इतलें हेवी आसा सो लॉ ऑफ ग्रेविटी जें आमी पळयता हें सगळें जड आसा तें वजन जें आसा तें सगळें घेवन इट कम्स डावन सो आतां जेन्ना आमी प्लेन पळयता प्लेन सदांच एवरी टायम वी सी इट्स फ्लायींग सो आतां हें प्लेन कशें वयर उरता सो तेका दुसरो लॉ आसा आनी त्या लॉचेर आमी शिकया The law is thrust and lift. आनी हो लॉ जावन आसा प्लेन जें उडटा तेका एक डिफरंट लॉ यूज जाता तो जावन आसा थ्रस्ट एंड लिफ्ट Thrust means it goes on the runway and goes at a high speed against the air, and the air comes against it. If it is going at 250 speed, then 250 kilometers per hour is the speed of the air, which produces pressure on the wings, and it is that air coming from the opposite side that lifts the plane up. सो हो लॉ थ्रस्ट एंड लिफ्ट जे प्लेनाक जे यूज जाता तो लॉ जेन्ना आमी पळयता तो लॉ एका स्पिडीन तें प्लेन फास्ट स्पिडीन ते रनवेचेर फास्ट स्पिडीन वता आनी जे तेज्या अगेन्स्ट जे वारें येता तें स्पीड हो स्पीड वेन इट कम्स It lifts the plane up. हें प्लेन उडोवंक लागता आनी तो लॉ जावन आसा थ्रस्ट एंड लिफ्ट सो ते प्लेनाक उडतलो जाल्यार तेका थर्ड लॉन इनवॉल्व जावंक जाय he has to get involved in the third law that is called thrust and lift. So, when he is operating all this time,
सो आता भावाचें उदाहरण आमी घेता जेन्ना तो ऑपरेट आसलो एका नियमान लॉन He's saying all the prayers, everything is correct. तो सगळे मागणे म्हणटालो But his thinking पूण ताची is still not aligning with the word of God. सो आता तेजे मागणे तो म्हणटालो पूण ताजे चिंता बदलूंक नासलें देवाच्या उतरा प्रमाणे So, is his plane going to lift up or is it still pulled by the flesh? आता हे आमचे लायफाचें प्लेन वयर चडटले देवाच्या उतराक सर ना जाल्यार की खाली रावतले हां So, who are the ones who are living their life in freedom from the law of sin and death? Those whose thinking and focus stays on the promises of God. आनी आमी हर एक जी कोण हे देवाच्या उतरा सवय आमी जेन्ना आमचें लायफ सर आसतलें आमचें चिंतप देवाच्या उतरा प्रमाणे आसतलें आमी त्या लॉवांसान फ्री आसतलें तो जावन आसा मरण आनी आत्मो तातूंतल्यान आमी फ्री आसतले आनी आमी एक्टिवेट आसतले ते पयले लॉवान तो पयलो लॉ जावन आसता द लॉ ऑफ स्पिरीट ऑफ लायफ आत्म्याचें जिवीत क्रिस्त सवय आमी तातूंत एक्टिवेट आसतलीं जेन्ना आमचें चिंतप देवाच्या उतराक सर आसतलें पळय तेन्ना So, the more my thinking does not abide in the word of God, by default, I'm operating under this law. सो जितलें म्हजें चिंतप देवाच्या उतराक सर ना म्हणजे चिंतप देवाच्या उतरा प्रमाणे ना हांव बाय डिफॉल्ट म्हणटा आमी तूं चिंती नासतना पर्यान आमी त्या सेकंड लॉवान आमी इनवॉल्व आसतले जे जावन आसा पातक आनी मरण How did we get this law? आमकां आत्म्याचें जिवीत क्रिस्ता सवयाचो नियम आमकां Because कसो मेळटा Jesus fought the battle under the law of sin and death, but he did not disobey, he obeyed and won the battle against the law of sin and death. प्लीज गॉड सो आतां आमकां हो पयलो लॉ जो जावन आसा आत्म्याचें जिवीत क्रिस्ता सवय हे नियम आमकां कशें मेळून आयला हे आमकां मेळून आयला क्रिस्ता सवय जेन्ना सेकंड लॉ आमकां पयले सुरवातेक मेळ्ळो एका मनशाचें उतर मोडण्याक लागून आदामाच्या पातकाक लागून ताच्या मोडण्याक लागून आमी ते सेकंड लॉवान आमी इनवॉल्व जाल्ले कित्याक उतर मोडला म्हण पूण आतां आमकां हो पयली लायन जी आसा स्पिरीट ऑफ लायफ आत्म्याचें जिवीत क्रिस्ता सवय हो नियम आमकां कसो मेळून आयला डिसओबिडियंट उतर मोडण्याक लागून न्हय पूण जेजून जेन्ना देवाचें उतर सांबाळलें अंत पर्यंत निमाणो वेळ पर्यंत मरो पर्यंत तें उतर बापाचें ताणें सांबाळलें आनी हो कायदो हो नियम ताणें एक्टिवेट करून हाडलो आमकां जिवितान आमच्या जो जावन आसा आत्म्याचें जिवीत क्रिस्ता सवय सो उतर मोडण्याक लागून न्हय पूण उतर ताणें सांबाळलें म्हूण Adam disobeyed, law of sin and death got active. Jesus obeyed, and the spirit of life in Christ Jesus got activated. सो जेन्ना आदामान उतर मोडलें हो दुसरो नियम मरणाचो आनी पतकाचो एक्टिवेट जालो कार्यांत आयलो आनी आतां जेजून जेन्ना उतर सांबाळलें जो नियम आतां आमकां मेळ्ळा जो जावन आतां आत्म्याचें जिवीत क्रिस्ता सवय तो नियम एक्टिवेट जालो जेन्ना जेजून उतर सांबाळलें So Jesus has Hallelujah. activated. Jesus has activated. सो जेजून तो एक्टिव केलो कार्यांत But the हाडलो question is, are you also activating this law? आनी आतां जेजून तो एक्टिव केला तो कार्यांत हाडला पूण आतां सवाल अशें जावन आसा आमी तो एक्टिवेटान त्या लॉवान त्या नियमान आसा काय And if we are active, then we have the ability to bring all kinds of manifestation that God has promised through Christ in our life. सो आतां तर आमी अशें चिंता आनी अशें म्हणटा आमी त्या लॉवान एक्टिवेट आसा जे जेजून आमकां घडोवन हाडला त्या लॉवान तर आमी आसा म्हूण आमी अशें चिंता जाल्यार हर एक कार्य जे देवाक आमचे सवय येवजण आसा चिंतप आसा ताजी येवजण आसा ते आमच्या जिवितान घडून येवंकूच आसा So write down. Did you understand now? समजतात Hello, did you understand? Okay, write down. The spirit of life means आत्म्याचें जिवीत जावन आसा life in the Holy Spirit. Life in the Holy Spirit. आत्म्याचे जिविताचो अर्थ अशें जावन आसा जिवीत पवित्र आत्म्या सवय Who indwells in us. जो Who indwells in believers. जो एका भावार्थ्या सवय भितर जियेता Who indwells in the believers. The Spirit is the source. The Spirit is the source
पवित्र आत्मा of जावन spiritual आसा life. पवित्र आत्मा जावन आसा सोर्स आमच्या आत्मीक जिविताचो. The Spirit is the source of spiritual life as opposed to death. As opposed, opposite to death. मरणाच्या विरुद्ध आय कॅन से आणि वो आत्मा मरणाच्या विरुद्ध आसा. विरुद्ध ऑपोजिट. This Spirit imparts the power. The Spirit imparts the power to live righteously. वो आत्मा आमकां शक्ती दिता नितीवनपणान जिवंक. The Spirit imparts to live righteously, the power to live righteously. Something that the law of Moses, could not do. Third point, in Christ Jesus. The Spirit of life in Christ Jesus. So now, what is in Christ Jesus? आत्म्याचे In जिवीत Christ Jesus means आत्म्याचे जिवीत क्रिस्ता सोवें अशें जावन आसा. union with Christ, एकवट क्रिस्ता सोवें. freedom is only achieved through union with Christ आमकां सुटका मेळून येता जेन्ना आमी जेजू सोवें एकवटान रावता तेन्ना. that is in faith and salvation. आनी ते जावन आसा भावार्थान आनी साल्वसवा उद्देशी. It is this finished work, it is his finished work that makes, it is his finished work that makes the operation of Spirit's law, possible. जेजूचे संपाडलेले कार्य, कुर्सा उद्देशी संपाडलेले कार्य What Jesus finished on the cross, that work gives us the power to get victory and bring it, and because of that power, it is possible to overcome sin. प्लीज गॉड. सो जेजूचे कुर्साचेर संपाडलेलें जें कार्य आसा तो ते कार्य Let them write. ओके. जेजूचे जे फिनिश्ड कार्य, जे संपाडलेलें कार्य आसा कुर्साचेर, त्या उद्देशी आमकां The Spirit makes it possible. आत्मो The Spirit आमकां of God makes it possible. देवाचो आत्मो आमकां साथ दिता, घडून हाडूंक आमकां पदवी दिता, बळ दिता, पातकाचेर आमी जैत व्हरूंक. This law gives the believer a new power source. This law gives the believer a new power source and a new identity, enabling them to overcome sin. वो नियम Enabling them to overcome sin.
वो क्रिस्ताचो नियम एक भावार्थ्याक नवी शक्ती दिता, नवी नवी आयडेंटिटी, वळख. आयडेंटिटी इज नवी वळख. हां, ओळख ओळख वळख. ओके. वो नियम आमकां भावार्थ्यांक एक न्यू पावर, नवी शक्ती दिता, नवी आमकां वळख दिता. through which we overcome sin. त्या उद्देशी आमी पातकाचेर जैत व्हरूंक. Now, what is the law of sin and death? The law of sin and death. मरणाचो आनी पातकाचो नियम कितें जावन आसा? This is the old defeated principle. वो This is the जावन old defeated principle वो जावन आसा पोरनो प्रिंसिपल, हारलेलो प्रिंसिपल, that once held humanity in slavery. वो नियम मरणाचो आनी पातकाचो पोरनो नियम जावन आसा, जो हारलेलो नियम. वेर इज इट पापा? सो एका वेळार That held humanity in slavery. जो एका वेळार मनशा कुळाक पातकाच्या गुलामपणान दवरलेलो. The law of sin means, the law of sin पातकाचो नियम म्हणल्यार means sin that resides in fallen human nature. पातकाचो नियम म्हणल्यार तो जावन आसा Sin that resides in fallen human nature. जो एक हारलेलो मनशा, फॉलन ह्युमन नेचर डिफिटेड, रायट. जो हारलेलो मनशा कुळाचो जो सैम आसलो, मनशा कुळाक भितर आसलो, तो जावन आसा वो नियम पातकाचो. गेट इट टू पुट इट इन अ राइट वे. Sin that resides. Sin patak je मनशाचे पातकाचे स्वभाव सैम मनशा कुळाचो सैम पातकाचो. पातकाचे सैमान वस्ती वस्ती करता. करता. ओके, Very good. प्रेज गॉड. थँक यू सो मच. It is also called as flesh or sinful nature. It is also called as flesh or sinful nature. आणि त्या नियमांक आमी एक कुडींत जिवप या पातकी सैम म्हूण वळखता. It is often called as flesh or sinful nature. ताची वळख आमी कुडींत जिवप या पातकी सैम म्हूण अशी वळखता. It forces the person to disobey God. आनी हो नियम मनशाक दबाव घालता देवाचें उतर आमी मोडूंक. Is it making clear now? Hello, is it helping you? समजता? Okay. What is the law of death? मरणाचो नियम म्हळ्यार कितें? Law of death is the result. Law of death is the result of the law of sin. मरणाचो नियम म्हणल्यार एक परिणाम त्या नियमाचो जो नियम जावन आसा पातक. मरणाचो नियम म्हणल्यार what is it? मरणाचो नियम. ओके, लॉ ऑफ डेथ. Is death. द लॉ ऑफ डेथ. The law of sin is a परिणाम मरण. मरण. सो मरणाचो नियम म्हणल्यार ताचो पातकाचे परिणाम नाही. पातकाचे परिणाम मरण. करेक्ट करेक्ट. ओके, पातकाचो परिणाम जावन आसा मरण. मरण दोन टायपाचे आसा. सो दोन तरेचे मरण आमी Death is of two kinds. दोन तरेचे मरण आमी पळयता. Spiritual एक आत्मीक जावन आसा
that is separation from God, आणि ते ओत्मीक मरण जावन आसा देवा सरशिल्यान आमी पयस जावप resulting in physical death. आणि तेजो परिणाम जावन आसा कुडींत मरप. कुडींत मरप. स्पिरिच्युअल यू वॉन्ट इन इंग्लिश? Spiritual death is separation from God, which leads to physical death. ओत्मीक मरणाचो परिणाम जावन आसा कुडींत मरप. The law of Moses is holy, मोजेसाचो कायदो जावन आसा पवित्र. the law of Moses is holy मोजेसाचो कायदो जावन आसा पवित्र and good, आनी बरो, but could not provide, the power to overcome sin. मोजेसाचो कायदो जावन आसा पवित्र आनी बरो, पूण ताका आमकां पदवी दिवंक पातकाचेर जैत व्हरूंक आमकां पदवी दिवंक त्या नियमांक जावंक ना, दिवंक ना. It does not have the power. इट डज नॉट हॅव द पावर. ताका पदवी नासली, मोजेसाच्या नियमांक पदवी नासली, आमकां पातकाचेर जैत व्हरूंक आमकां पातकाचेर जैत व्हरूंक आमकां पदवी दिवंक त्या नियमान पदवी नासली. And therefore, this resulted in condemnation. आनी ताचो परिणाम असो जावन आयलो की आमी गुन्यांवकारी जाली and death. आनी मरण आयलें. It only multiplied sin. आनी त्या नियमाचें कारण अशें जावन गेलें की आमचें पातक वाडत रावलें. Those who belong to Jesus Christ, those who belong to Jesus, जी कोण जेजू सोवे आसात, those who belong to Jesus, the superior power of the Holy Spirit, जी कोण जेजू सोवे आसा, वर्ती शक्ती पवित्र आत्म्याची is received through faith, ही आमकां भावार्थान फावो जाता, मेळून येता. is received through faith in Christ's death and resurrection. वर्ती Is शक्ती received through faith in Christ's death and resurrection, ही पवित्र आत्म्याची शक्ती आनी पदवी आमचेर आमकां मेळून येता जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणा उद्देशी. and has permanently broken the controlling power of sin, and has permanently broken the controlling power of sin and its consequences and death in our lives. Controlling power of sin And its consequence, death in their lives. आनी ही पवित्र आत्म्याची शक्ती, Please write down. ये पवित्र आत्म्याची महान महान शक्ती शक्ती भावार्थान मेळटा ही भावार्थान मेळटा क्रिस्ताच्या मरणान आनी जिवनपणान आनी ह्या पावरान permanently you know that word, please write down. Permanently broken मोडला
पातकाचे स्वयं आणि तेजे फळां कॉन्सिक्वन्सीस आणि तेचे परिणाम आणि तेचे परिणाम आणि मरण आमच्या जिवितान. Example. The law of gravity उदाहरण जेन्ना आमी घेवया हे उदाहरण जावन आसा एक आतां नियम जो ग्रॅविटीचो आसा लॉ is ऑफ like the ग्रॅविटी. law of sin and death. वो ग्रॅविटी जो लॉ ऑफ ग्रॅविटी आसा तो जावन आसा एक पातकाच्या आनी मरणाच्या नियमा सारको. The law of gravity is like the law of sin and death. It is constantly pulling us down. आनी वो जो नियम आसा मरणाचो आनी पातकाचो तो जावन आसा एक लॉ ऑफ ग्रॅविटी सारक्याचो आनी तो आमकां हर वेळार आमकां ओडून सकयल हाडटा. But the law of thrust and lift आनी उदाहरण आमी or aerodynamics उदाहरणाक जेन्ना आमी द लॉ ऑफ थ्रस्ट एंड लिफ्ट जो प्लेनाक यूज जाता थ्रस्ट एंड लिफ्ट तो जो नियम आसा is like the law of the spirit of life. तो आमी सर करता जो आत्म्याचें जिवीत जें आसा क्रिस्ता सोबे Is like the law of the spirit of life. आनी वो थ्रस्ट एंड लिफ्ट नियम आमी सर करता जो नियम आसा पवित्र आत्म्या सोबे जिवीत पवित्र आत्म्याचें क्रिस्ता सोबे. It is a superior principle. तो वर्तो प्रिंसिपल जावन आसा When it is activated, जेन्ना तो एक्टीव आसता एक्टिवेटेड it is superior principle. It is superior principle. When it is activated, आनी जेन्ना वो नियम एक्टीव आसता एक्टिवेट जाता it super rules over the law of gravity आनी or super rides over the law of gravity. आनी जेन्ना वो नियम जेन्ना एक्टिवेट आसता थ्रस्ट एंड लिफ्ट जो आमी सर केला आत्म्याच्या नियमांक जो आत्म्याचो जिवीत क्रिस्ता सोबे ह्या नियमांक जेन्ना आमी सर करता तो महान वर्तो नियम जावन आसा तो ग्रॅविटीच्या वयर कार्य करता ग्रॅविटीच्या वयर सुपिरियर जैत करता. जैतवंत जैत करता. And this enables the plane to fly. आनी ह्या नियमा उद्देशी हे प्लेन उडूंक लागता. That does not mean the law of gravity is eliminated or cancelled. हाजो अर्थ असो ना की आमी लॉ ऑफ ग्रॅविटी कॅन्सल करता म्हूण. But the power of gravity or the power to control the plane, हो प्लेनाक कंट्रोल करूंक जो पावर आसा has been neutralized by the higher force power. By the higher force or strong power. Okay, let me give you an example. Now the plane is flying. Now if the pilot says, I've gone so high, gravity will not work. What if he switches off the engine? सो जेन्ना हे आमी प्लेनाचें उदाहरण घेता प्लेन एका नियमान चलता पृथ्वीचेर लॉ ऑफ ग्रॅविटीचो नियम चलता. सो आतां समजुया जेन्ना आमी देवाचें उतर हे दोन नियम आमी हांगासर शिकता या आमी सर करया ते प्लेनाच्या नियमांक
आनी लॉ ऑफ ग्रॅविटीच्या नियमांक सो समजुया जेन्ना प्लेन उडले थ्रस्ट एंड लिफ्ट नियमान आनी लॉ ऑफ ग्रॅविटी तर ना जाल्यार कशें जातलें जेन्ना इंजीन बंद जातलें So if the pilot switches off the engine, what will happen? The plane will not come down instantly. Why do you think my brothers are running? Why are they running? तुमकां कितें दिसता हे कित्याक सगळे भाव धांवता म्हूण लेफ्ट रायट There's Navarag nahi, there's another law. आतां आनी एक नियम आसा तातूंत The law of water. आनी हो नियम जावन आसा उदकाचो The speakers are not waterproof. हे स्पीकर वॉटरप्रूफ नान When the water goes in, आनी आतां जेन्ना उदक भितर वयतले the speakers will be burst. हे स्पीकर बस्ट जातले They will stop working. आनी ते काम करचे नान That is why what did they do? आतां ते कितें करतात They are running to save the speakers. ते धांवता स्पीकर सांबाळ करूंक In the same way, त्याच परी everything was working good. सगळें बरें चलता Suddenly, सडनली अचानक the rain started coming. पावस येवंक लागलो In the same way, त्याच परी this brother is praying, आनी हो जेन्ना भाव मागणें करी bringing his mind to the word of God. ताचे चिंत ताचें मन देवाच्या उतरां काडटालो Everything is going on fine. आनी सगळें बरें चलतालें Suddenly, अचानक some bad news comes. बॅड न्यूज आयलो Why is that bad news coming? आनी आतां हो बॅड न्यूज कित्याक येता To change his thinking. ताचें चिंतप चेंज करूंक What did they do? आतां ह्या भावांनी कितें केलें They shifted the speaker from the water, आतां तांच्यांनी उदका थंयसरल्यान शिफ्ट केले स्पीकर kept him in a dry place. आनी सुक्या प्लेसीचेर ड्राय प्लेसीचेर दवरले The water is not touching the speaker. आनी आतां उदक त्या स्पीकरांक लागना The speaker is working. आतां हे स्पीकर चलता If the wire is becoming wet, आनी हे वायरी तर भिजल्यात there's no problem. प्रॉब्लेम काही ना There's an insulation. ताका इन्सुलेशन आसा But if the speaker gets wet, आनी स्पीकर तर वेट जायत भिजत it might not start, it might not work. ते ते काम करचे ना चलचे In ना the same way, त्याच परी the law of Okay. thrust and lift, when the engine is firing, it's going up. सो त्याच परी जेन्ना जो नियम आसा कायदो आसा प्लेनाचो थ्रस्ट एंड लिफ्ट जेन्ना इंजीन चालू आसा प्लेन उंच उडटा But to bring it back down, पूण ताका परतें सकयल हाडूंक the pilot uses gravity. हो पायलट आतां जो थ्रस्ट एंड लिफ्टान चडटालो तो आतां ग्रॅविटी जो He is ग्रॅविटी slowly यूज करता lowering the engine. आनी तो आतां सवकास स्लोली देंवोंक लागता So the power between the two slowly decreases of the engine, and the law of gravity is increasing. सो आतां जेन्ना तो स्लोली देंवूंक लागता तो देंवयता ताचे स्पीड आनी जितलो तो ताचे थ्रस्ट एंड लिफ्टाचे स्पीड देंवयता तितलो तो ग्रॅविटीचो लॉ चडूंक लागता So it brings it down. आनी हो जेन्ना ग्रॅविटीचो लॉ ऑफ ग्रॅविटी आसा तो चडूंक लागता आनी प्लेन देंवोंक And the लागता plane lands. आनी प्लेन देंवता But in our life, पूण आमच्या लायफांत आमच्या जिवितांत please don't use the law of sin and death to bring you down. सो आमच्या लायफांत आमी नियम जो पातकाचो आनी मरणाचो आसा तो आमी यूज करया नाका आमच्या लायफान सकयल देंवोंक That should never be activated. अशें केन्ना हे केन्नाच एक्टिवेट जावंक जायना कार्य Only आसूंक the law जायना of the Spirit of life in Christ Jesus. फकत आमकां एकूच नियम जाय आमच्या लायफान तो जावन आसा आत्म्याचें जिवीत क्रिस्ता सोवें द लॉ ऑफ द स्पिरीट ऑफ लायफ इन क्रायस्ट जीसस Did you follow? तुमी समजतात Some of you are looking at the watch and saying, God, please let him stop, then we can go home. आनी तुमी कांय जाणां तुमचे घड्याळ पळयतात केन्ना बंद करतलो आमकां वसूंक जाय Praise God. Praise Now, God. anyway, there is raining. आनी आतां कशेंय परी पावस पडटा आतां कशें वयतले तुमी तर तुमी रावात प्रेज गॉड Praise God. प्रेज गॉड So, Heavenly Father, we thank you सर्गींच्या बापा तुका आमी आर्गां दिता for teaching us these powerful truths. आमकां हे वर्ते शक्तिवन शिकवण तुवें आमकां दिल्या Also, म्हूण you are showing us, Lord, that even if the rain comes, the rain cannot come inside. आनी तुवें आमकां शिकयलें म्हूण पावस पडलो तरी आनी पावस भितर येवचो ना म्हूण तूं Thank you आमकां for this दाखयता time to experience this. आनी तुका आमी आर्गां दिता तुवें आमकां हो सोयग दिलो हे अणभव करूंक We can still protect the place that it becomes waterproof. आनी आमी तरी पर्यंत आमी हे जाग्याचो सांबाळ करूंक तुवें आमकां दिला
In the same way, Lord, त्याच परी बापा you have also given us your tools of the Word of God. तुवें आमकां तुजी हथियारां दिला टूल्स दिला Many years we had been living in law and sin, law of sin and death. जांग पुरो कितलीं वर्सां पर्यंत आमी त्या नियमान जियेतालीं मरण आनी पातकाच्या नियमांत But this law of the Spirit of life is so powerful, it can destroy that law in no time. पूण जांग पुरो आमी ह्या पातकाच्या नियमान आमी जियेतालीं पूण आतां तुवें आमकां हें सत उक्तें केलां तुजें उतर आमकां तुवें दिलां हो नियम जावन आसा आत्म्याचें जिवीत क्रिस्ताचो Thank you, Father, जे नाश करता सगळ्या for वायटाचो teaching us. अर्गां तुका दिता बापा तुवें आमकां शिकयलां showing म्हूण us आनी आमकां दाखोवन दिलां म्हूण Man has been given this ability, आनी मनशाक तुवें ही बॉल दिला पदवी दिल्या this power ही शक्ती to bring to manifestation हें दिसण्यान घडोवन हाडूंक whatever is thinking or imagining जें कितें आमी चिंता वो आमची कल्पना आसा into manifestation. हें दिसण्यान घडोवन हाडूंक Thank you for showing us. आमकां हें तूं उक्तें केलां म्हूण तुका अर्गां दिता बापा It is so important हें खूब गरजेचें आसा आमकां to bring our thinking, आमचें चिंतप our imagining, आमचे कल्पना our words आमची उतरां to align with the Word of God. तुज्या उतराक सर जावंक And if we can keep that going day and night, आनी हें चालूच उरोंक दीस आनी रात no power of the kingdom of darkness सैतानाच्या राज्याचें काळोखाच्या राज्याचें कसलीच पदवी can stop us from manifesting your glory. आमकां आनीक आडोवन दवरची ना देवाचें कार्य आमच्या जिवितान घडोवन येवंक Thank you for showing us this powerful truth हें आमकां वर्तें सत्य तुवें उक्तें केलां म्हूण बापा that you have given us this authority तुवें आमकां हें अधिकार दिला to destroy the works of the devil. नाश करूंक सैतानाच्या हर एक कार्याचो In Jesus' name. जेजूच्या नांवान आमी हें मागणें करता Amen. आमेन हालेलुया See, after the prayer also stopped. Now you can go. प्रेज गॉड